30 शनिवार जुनाची 21 तारीख 2025. पहिलें वाचप सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 12 वोळ 1 तावन 10 पर्यंत. भावा भयणीनो, म्हजी बडाय उलोवन कांय फायदो ना, तरी हांवें आतां ती सांगा जाय जाल्या. देखून सोम्यान म्हाका दया केल्ल्या दर्शना आनी उगडापणा विशयांत हांव सांगतां. क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या एक मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां आदीं ताका एक परवशांत वर्ण पावयल्लो. हे कुडी सहीत वा कुडी रहीत घडलें तें हांव नेणा, देव जाणा. आनी त्याच मनशाक वैकुंठी उबारून व्हेलो आनी थंय मनशाच्यान उलोवंक जायनात आनी सांगूंक येनात तसल्यो गुपीत संगती ताणें आयकल्यो. हें ताचे कुडी सहीत वा कुडी रहीत घडलें तें हांव नेणा, देव जाणा. ह्याच मनशाची बडाय उलोवंक हांव सोदतां. पूण म्हजेच विशयान जाल्यार म्हजे अस्कतकाये शिवाय हेर कसल्याचीच बडाय उलोवंक हांव वचना. हांव म्हजी बडाय सांगीन जाल्यार तें पिशेंपण जावचें ना, कित्याक हांव उलयतां तें सत. तरी पूण म्हजें तें दिसता आनी म्हजें तावन आयकूंक मेळटा ताचे प्रास चड म्हजे विशयांत कोणीय वडवीक चिंची नाका. देखून ती हांव सांगना. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाये म्हूण म्हजे कुडींत एक फडाफडीची दूख दिला. मासांत रिगल्ल्या कांट्या बरी ती म्हाका धोसता. हांव गर्वान पडन म्हणून सैतानाचो हो दूत म्हाका थापटायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सरूं म्हणून 3 फावटीं सोम्या लागीं हांवें मागलें. पूण ताणें म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायाची वडवीक हांव खुशयेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपरव्यांनी, कश्टां, अनवरां, तगधण्यांनी आनी आट्याविट्यांनी हांव तो दोशी जालां. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजायकी सक्तिवंत. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 34 8 तावन 9, 10 तावन 11 आनी 12 तावन 13. श्लोक. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या सेवाकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता, सांबाळटा. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. श्लोक. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. देव भक्तानो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या सिंहाक पर्यंत उपास काडचो पडटा, पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांयच उणें जावचें ना. श्लोक. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. येया भुरग्यानो, म्हजें आयका. हांव तुमकां सर्वेस्पराची भयभक्ती शिकयतां. लांब आवक तुमी आशेतात वे? जायत्या वर्सांच्या सुखी जिवनाक तुमी अत्रेकतात वे? श्लोक. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू जावन नासलो तरी तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वोळ 24 तावन 34 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो,
कोणाकच दोग धन्यांची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें, भांगरचें म्हणून लेका वर्तो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्ही. पळया अंतराळाची सुकणीं, ती वोंपिनात, लुविनात वा तुप्यांनी पूण जायनात, तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्ही. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळा खातीर पुणी सोडोवंक शकत. आनी न्हेसना विशयांत तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं घोळानात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सालमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुल्या सारको न्हेसिल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वत्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थाचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभावार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें रास आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजेक पुरो. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता खंतीन न्ही, बगार भावार्थान जियोंक आपोवणें दिता. मल्टीटास्किंग म्हणलो शब्द आयकला न्ही. आयच्या स्मार्टफोन युगांत हें सामान्य जालां. एकाच वेळार जायतीं कामां करूंक शकचें. कोणाकच दोग धन्याची साखरी करूंक साध्य ना म्हणून जेजू आमकां जागयता. आत्मीक जिवेत मल्टीटास्किंग न्ही. लेखावरती संवसारी आशा आनी भावार्थी जिवीत एकामेकाक ताळ पडना. देवाची जाणवाय जोडचें, ताचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची म्हळ्यार देवाचेर संपूर्ण भरवशान जियोवचें. खंतीन जियेल्यार आमी संवसाराचे गुलाम जाले हांव म्हूण अर्थ. सुकणीं सावजां तांचें खाणें जेवण सोदतात आनी फुलां फळां सोबायेन वाडटात. सर्गीचो बाप तांची जतन घेता. मनीस जाल्ल्या आमकां कितल्या चड मापान सर्गीचो बाप पोसचो ना. पयल्यान पयलें देवाचें राज सोदूंक जेजू आपोवणें दिता. ताचो सांगात आनी मार्गदर्शन पवित्र पुस्तकां मारिफात साक्रमेंतां मुखांतर आमकां मेळटा. आमच्यो दिसपट्ट्यो गरजो तो सुदारसितलो. जर ताचेर अखंड भरवशान आमी जियेता तर देवान आमची जतन घेवचे खातीर ताचेर पातयेवन आसा. भावार्थान आनी पातयणेन खंत करिनासतना समाधानान आमची जिणी जियेवया.